बेळगाव हॉस्पिटलात नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आम्ही चालू करता 2 फ्लोर आम्ही चर्चा करून 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 हांव बी थकलो आता चर्चा करून आणि पयलीं ठरलेले आयज ते दोन्ही फ्लोर लास्ट फ्लोर जे हांवें ऑलरेडी काल फायल सायन मारून धाडलेले आसा. आमकां नर्सीसची गरज आसा. त्या हॉस्पिटलांत मागीर आमी योग्य तरेची सेवा आनी सेंटर ऑफ एक्सलन्स 3 गोष्टीचेर काम चल्लां. एक म्हणजे कार्डियाक एटलीस्ट कार्डिओथोरेसिक नसल्या तरी बी एंजिओप्लास्टी आनी एंजिओग्राफी थंय करपाक जाय. दुसरें म्हणजे आमकां ऑर्थोपेडिकाचे फुल फ्लेज आमकां सेंटर ऑफ एक्सलन्स थंय उपलब्ध करून दिवंक जाय. आनी एक न्युरोलॉजी म्हणजे खंय एक्सिडंट जाल्यार रातचे स्ट्रोक बी आयल्यार थंयचे थंय तुमकां आमी थ्रॉम्बोलायज करचे. आतां स्ट्रोक आयल्यार तुमकां तेजें सांगता. मिनिस्टर आनी मुखेलमंत्र्यान बसून डिसायड करूंक जाय कितें उलोवप तें. मुखेलमंत्र्यान सांगलां की मेडिकल कॉलेज येता, हेल्थ मिनिस्टर सांगता नर्सिंग कॉलेज येता. सो तांणी पयलीं डिसायड करपाक जाय. म्हाका दिसता तांणी दोगांयनी बसपाचो तांचो म्हूर्त उठून येवंक ना. ते सगळे देवाक भोंवत आहा. तो एक तांणी देवळान खंयच्या बऱ्या वचून आज महाशिवरात्रेक बी म्हूर्त काडपाक जाय. आमी बसून एक कितें सांगतले ते फटास पसून मारतले जाल्यार युनॅनिमस फटास मारूंक जाय तांणी दोगांयनी बसून. तें तांणी पयलीं तांचो म्हूर्त लागचो म्हणून देवा कडेन हांव मागता. नाजाल्यार आमच्या सायडींतलो मनशान तो लावचो करता ताका एक्सेस आहा डायरेक्ट. सो ताज्यान तांकां बसून गायड करूं येता की बाबा तुमी एक भशेन बसून एक भशेन एक आन्सर दिया म्हणून. नाजाल्यार ताका उत्तर ना. तिसरें आमी होलसेल मार्केटाचे संदीप चडणेकाराक सांगलां की थंय एक जी वेल दाखयल्या किलर वेल जी आज एंडेंजर्ड स्पिसीज आहा ती आमच्या होलसेल मार्केटाक कोटा करना. सेकंड ताकतिकेन SPDA ते हँड ओवर करूंक सोदता विदाउट आयस, विदाउट प्रोविजन फॉर आयस मेकर आयस प्लांट. तें जर केलें जाल्यार 20 कोटी रुपया सरकाराक फडको पडटलो. कित्याक ते मत्स्य संपदा योजना जी आहा म्हणल्यार ब्लू रिव्होल्युशन फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या अंडर तांणी घेतलांच हें आयस घालतले. कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटी आसतली म्हणून सांगूनच केलां. ती जर तांणी करनासतना केलें जाल्यार GSIDC 20 कोटी फटको बसतलो. सो हांवें आग्रह केला दाजी सरकारा कडेन हांव उलयलां की ताकतीक करून तुमी घेवन येतात. सेकंड तें जें नुस्तीं जीं काडल्यां ती डॉल्फिनां ही ती म्हज्या मतदारसंघात हांव हीं अलाव करचो ना. हें फातोर्डार कितें करूंक हांव कसोच दिवचो ना. तें तांणी करेक्ट करूंक जाय. तांचो आर्टिस्ट बरो घालून गोंयचो बांगडो, गोंयचो तांदूळ, गोंयचो शेवटो वीच इज द स्टेट फीश, हांगाचो गोबरो, हांगाचे चणाक, हांगाचे कितें वेल्ल्यो बिल्ल्यो त्यो दिसूंक जाय. आनी ती नुस्तेकार आहा ती खंयची तरी दुसऱ्याच समाजाची दिसता ती कोता येना. आमच्या नुस्तेकारां आसात ती तरी दिसूंक जाय.